साश्टीकार कार्यावळीत तुका येवकार. सद्या गोंयांत अशे परिस्थिती आसा की गोंय हे जंगल राज्य जाता काय कितें. आज हांव एक स्टॅटिस्टीक काडटलो. फाटल्या 8.5 म्हयन्यांत गोंयांत 20 खून जाल्यात, 15 अटॅम्प्ट टू मर्डर जाल्यात. आनी मेन म्हणटा तें आतां सोशल आमचे सोशल हातूंत भितर काम करपी जे कार्यकर्ते तांकां टार्गेट करतात. सगळ्याकाय काल रामा काणकोणकाराचेर जो हल्लो जालो ताका लागून आज सगळें गोंय पेटून उठला. आनी ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपा खातीर आयज सकाळ साकून ह्या आंदोलनांत वांटेकार आशिल्ले प्रतिमा कुटीन हांव आपयला. प्रतिमा येवकार तुका पयलीं तुका सगळ्याक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा इतल्याच खातीर की तूं थंय इतलो दिसभर त्या स्टेशनाक आशिल्ले तरी आसतना तूं वेळांत वेळ काडून तुमच्या गोमंतक टीव्हीच्या आपल्याला कितें सद्या गोंयांत सिच्युएशन. So let me start with this, that गोंयांत म्हणटा तें हांव साबार इश्यू घेता. तुवें पळयलां आसलें तुजे इंटरव्यू आपण वेळीच आसता. 6 म्हयन्यांनी एक इंटरव्यू करताच हांव हिंगा गोमंतकाचेर. एंड एवरी टायम आय से वॉट दॅट लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाला. आनी आतां हांव सारकें सांगता इट इज टोटली कॉलेप्स आनी लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तें फेलियर जाल्लें आसा. आनी दीस हॅज बिकम वर्स ड्युरींग द बीजेपी सरकार नाव. आय डोंट नो खंय चुकता तें. सी नॉट दॅट एनीथींग बट पर्रिकरा टायमार इतलें नाशिल्लें, इतलें लॉ एंड ऑर्डर नाशिल्लें. तो स्पेड म्हणल्यार स्पेड. बट हांगा म्हाका दिसता आयज खंय तरी I don't know whether to blame him or not to blame him, but end of the day he has to take responsibility. That is Pramod Sawant, who is also the Home Minister. की बाबा हय तुजे गोंयांत आयज लॉ एंड ऑर्डर फेल जाल्या. दुसरें म्हणटा तें हांव मरे आदोगासी शिकतालें पळय, लॉ शिकतालें तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन वॉज माय फेवरेट सब्जेक्ट. आनी आमकां कार्य लॉ कॉलेजींत मरे मडगांव प्रसन्न सर आमकां कॉन्स्टिट्यूशन शिकयतालो. And it was my favorite subject because as I was studying, I was so interested in that. It was so interesting that आमकां मरे democratic right दिल्लो आसा, right to speak, right to profess any religion or right to protest. So this is the right which was given to us. पण म्हाका दिसता आयज खंय तरी डेमोक्रेसीची मर्डर जाल्ली आसा. आनी काल आय एम टर्मिंग इट एज अ ब्लॅक डे बिकॉज काल तुमी पळयलां आसतलें एक टायमार आमी आयकतालीं यूपी अशें जालें, मागीर तुजे बिहार जालें. पूण आयज वायट दिसता सांगपाक की गोंयांत आमच्या माणकुल्या गोंयांत तें केन्नाच आयकूं नाशिल्लें. असलें डे लायट आतां गँग वॉर जाता, कोणाक हल्लो जाता. काल तूं पळय रामा बरो आशिल्लो खंय Q1 खंय एक रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर नवीन टायम्सात जो काम करता ताचे बरोबर खंय तो जेवपाक म्हणून गेलो, कोणाक गोंय म्हणून कारांजालेक जेवपाक गेलो. जेवून भायर येता म्हणल्यार Q1 ताचेर हल्लो जालो. 7 जाण आशिल्ले ते 6 जाण न्ही, 7 जाण. एकलो फिल्मींग करतालो, 6 जाणांनी हल्लो केला. ताका दिसाचो Q1 ताका धरून पांयांक 2 जाण धरून हाती धरून ओडून ताचे दोड्यार फोडून दोड्यांतल्यान रगत वपाक लागला. रायट दोडो सुजला, आंगार सगळे वायल्यो घेवन ताचेर हल्लो केलो. सगळे फाट ताचे पुकारलो, रामाक मेळपाक गेले तर रामा रडटालो. ही वॉज इन पेन एंड रामा टोल्ड मी, आय टोल्ड रामा डोंट क्राय, ब्लड इज कमिंग. हांव मालो फाटी पळय म्हजी प्रतिमा, फाट पळय. आय वेंट आनी ताका अशें फाट पळयल्यार पळोवपा नाशिल्ली, कित्याक ती रेनां असली आशिल्ली, वायरींग मारप म्हणल्यार कशें. आनी वेल्यान मारप आनी वयल्यान कितें केलें, शेणाचें उदक घातलें ताचेर. म्हणल्यार दीस इज टू टेलिंग, दीस इज अ मेसेज. इट इज नॉट हल्लो रामाचेर जावना, वो हल्लो प्रतिमाचेर जाला, वो हल्लो शंकराचेर जाला, वो हल्लो एंटनी डिसिल्वाचेर जाला, वो हल्लो इच एंड एवरी पर्सन हू ट्रायज टू प्रोटेस्ट, हू लव्स गोवा एंड ट्रायज टू safeguard the interest of Goa and Goans and goes out to speak against the wrongdoings of today's BJP Sarkar is been targeted and a message is given through Rama to us that suppress our voice, आमचो आवाज बंद करपा खातीर. पूण हांव तुका सांगता म्हजेर 18 केसी आसूं, म्हजेर 20 केसी घालून इतले वर्सां म्हजे केसी आसा. इट्स नॉट अ जोक. आमी सकाळीं उठ्ठात, आमचे फॅमिलीक आमकां खबर देखून नासता खंयची इश्यू घेवपाक वता, खंयचे पुलीस स्टेशनार वता की सांजचे आमी येतलीं. आमकांय भुरगीं आसा. वाय वी आर डुईंग दीस? Not everyone is blessed with it. We do it because आमकां खंय तरी कॉल तो देवान दिला आसतलें, ते ब्लेसिंग दिलें आसा. काल विजय सरदेसायान एक ट्वीट करता केलें की 1990 जी बिहाराक पयली आशिल्ली स्थिती, हय ते आतां बिहार बरें जावपाक लागलें आनी हांगा गोंयांत जावपाक लागलें 25 वर्सां. हय. आनी तो म्हणटा की हे आमचे हे जे सद्याक ते जाता म्हणजे तो म्हणटा तूं म्हणटा तशें सामकें सगळ्या उजेर येवन विदावट मास्क विदावट हे हल्लो जाता. ताजे फाटल्यान तूं म्हणटा फक्त शेण लावपाक येता, तुका दाखय, तुका चड आवाज काडपाक जाय, हे असो प्रश्न जाता. सो हे जर पयलें फाटल्यान कितें दिसता, तुका राखणदार जावपाक जाय म्हणून ताका शेण घालना. पण पयले सुवातेर म्हणल्यार हांव हें आमकां कित्याक म्हणटा की सीएमान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कित्याक काल सीएमान खंय तरी एक येयलो आनी एक स्टेटमेंट दिलें
की आपण स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्या की दे हॅव टू बी अरेस्टेड बुक्ड आनी कितें आसा तें जावपाक जाय. CM तुजी आमकां लिप सिंपथी नाका. हांव खरेंच सांगता, मनांतल्यान सांगता, आय एम टॉकिंग टू माय हार्ट टुडे. वी डोंट हॅव लिप सिंपथी. तूं इन्स्ट्रक्शन दिवपाक कोण रे? तूं आदोगासी शिकला? तूं दोतोर. You are giving instruction. What instruction? Means you will give instruction and the police will dance on that instruction. No. Law has its own course. Now, Zalani, तितून होम मिनिस्टर तूं. Okay. But what I am saying, कायदो आसा, law आसा, BNS Act आसा, and police knows which sections to put and not to put. Means if you don't give instructions, the police will not do. So yesterday they have arrested 5 people. They have arrested 5 people. Do you know something? They came without mask. Mask घालनासतना म्हणल्यार सी. डे लायटान रातचे कितें हल्लो करतना चोरी करपा तेन्ना आमी म्हणटा कितें चोरी करपा आयले तेन्ना मास्क घालून आयले. मास्क घालून आयले. आयडेंटिटी फायल लिपोवपा, आयडेंटिटी लिपोवपा. काल हे 7 जाणां आयडेंटिटी लिपोवप बीन काय ना. बिंदास ओपनली ते विदाउट मास्क आयले. विदाउट मास्क आयले म्हणल्यार तूं चीक. हाचो रिंग मास्टर कोण तरी आसा. मारून जाता की 7वो आसा तो व्हिडिओ काडटा रमाक मारला म्हणून कोणाक धाडटा. सो हितून हांव कितें म्हणटा, हे कितें आसा, ही सुपारी हांकां दिल्या आनी हे हेबिच्युअल ऑफेंडर्स आयकूंक येता ते भाशेन थंय ह्या 3 म्हयन्यान भितर वचून येता थंय परतून बेल घेवन मागीर परतून खंय असले हें करता परतून. सो दे हेबिच्युअल. बट हू इज द रिंग मास्टर? CM मास्क घालनासतना म्हणल्यार तूं चीट. हें कोण तरी रिंग मास्टर आसा एंड इट इज डन फ्रॉम टॉप. सेकंडली CMाक सांगला तशें हांवें इन्स्ट्रक्शन तूं दिनाका. लॉ आसा, कायदो आसा. यू टेल प्रॉपरली. यू से कायद्या मुखार डिफरन्स ना. लॉ इज इक्वल टू ऑल आनी कितें आसा तें कर म्हणून. थर्ड म्हाका सांग रे तूं. हांव म्हणटा आतां तांकां 6 जाणांनी धरला, 5 जाणांनी धरला. फोन कोणाक तरी व्हिडिओ काडून धाडिल्लो. फायंड आवट करा मरे. आयज एक दिसाचो मरे. दुसरें ताचे फोनाक कोणा कडेन ट्रॅकिंग आशिल्लें, कोण तांचो बॉस, तांकां कोणें सुपारी दिली तें काडा मरे. दीस इज मोर इम्पॉर्टंट. सी वायट दिसता कित्याक जाणा मरे. काल तो हल्लो जालो म्हणलें इट इज नॉट ओनली अटॅक ऑन रामा एज आय टोल्ड यू. इट इज अटॅक ऑन एवरी वन, इवन ऑन यू. यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, 35 years. काल म्हजी चलयेकडे वतालो. काल चलये सांगल्यार ताका सांगलें इन्सिडंट कितें जालें तें. शी इज डुईंग लॉ ऑल्सो. ताका सांगलें हांवें आनी म्हणलें एकादी आमीय बरयता एकादी आमचेर आसा 100% बसून हांव सांगपाक सोदतां हें लोकांनी बी सुसेगाद घेवची न्ही. इट इज अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर अस हू स्पीक आउट. इट इज थ्रेट इवन टू द मिडिया. बिकॉज सी सुशांत तूं इतले वर्सां उलयता तेन्ना तूं केन्ना पार्शियल ना. तूं कितेंय जावं BJP रॉंग केला उलयतलो, एक्सपोज करतलो. काँग्रेसान रॉंग केला, एक्सपोज करतलो. आम आदमी रॉंग केला, एक्सपोज करतलो. कोण ते गोवा फॉरवर्डान रॉंग केला, तो एक्सपोज करतलो. बट यू नो दिस इज थ्रेट टू यू ऑल्सो. बट एंड ऑफ द डे यू हॅव अ वायफ एंड चायल्ड. सो आयज ती खंय तरी भिरांत दिवपा खातीर आमकां हें करपा लागल्या. फाल्यां कितें जाता हें जें आसा पळय आनी वायट दिसता पळय. इतले मरे इतले क्रायम चडिल्ले आसा, इतले इन्क्रीज जाल्ले आसा. लास्ट मंथच म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत जालें. हे भुरगे मरे भुरगो आयलो मरे ते आमचे मडगांव ते स्लम एरिया आसा पळय थंय आयले आनी अटॅक केले. आमचे बरे सिंकटी घरांत त्याच्या घरात रातचे टायम आयले, बायलांक अब्यूज केले, ताची गाडी मोटरां फोडली. नेक्स्ट डे हांवें प्रोटेस्ट वयलो. 50 लोकांक घेवन प्रोटेस्टाक घेवन गेले. कितें जालें? FIR जाली, बोवाड केली, म्हाका आश्वासन दिल्लें FIR करपाक फाटीं सरलें. कित्याक हे कोण आसा, हे गॉडफादरच हे करतात. हे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सींत पळय, ये सगळे कॉन्स्टिट्यूंसींत पळय आसा पळय गॉडफादर, दे आर गिविंग देम द अपर हैंड. तुम करो रे, छोड़ने को हमें. बाबा है ना, वाय मारी बाबा है. सो बाबा आसल्यार तांकां भिरांत ना. सो चड ते चड कॉन्स्टिट्युन्सींत असले मरे करून दवरिल्ले आसा, तांकां पोसलेले आसा आनी तांकां बेल दिवन काडटात आनी ते यूज करतात. तरी तूं म्हणटा बाबा है बाबा है बाबा है. खरेंच बाबा आसा काय हे कोण आसा ते दे आर टेकिंग नाव हाजे रीक केल्यार? तुका मरे सांगता, म्हाका सांग. आता हे तुका फोटो दाखयताय पळय, हे तूं फोटो पळयता, हे पळय हे फोटो पळयता, हे फोटो हे पळय हेंकां पळया. हांव नांव सांगता. बुकी खंय सुरेश नायक. दुसरो म्हणटा तो फ्रांसीस नदाल, फ्रँकी म्हणटात ताका. तिसरो खंय सायराज गोयेकर. चवथो खंय मिगेल आरावजो आनी मागीर 5वो खंय मनीश हडफटकर. ओके, हडफटकर. आतां म्हाका सांग, हडफटकर हे नदाल हे कोणें पोसल्या? हे पळोवपाक व्हडले हिरो, हे व्हडले पेजांत हे डॉन ना. हेंकां डॉन केल्ले आसा. हेंकां चिकन बिरयानी सोरो दिवन हप्ता पयशे पावोवन पळय हेंकां हें केल्लें आसा डॉन. आनी हेंची वयर डॉन आसा पळय तो ऑफिसान बसता आनी सुपारी दिता मार तेका. आनी हे भुरगे असले आसतात मारता मारता पयशां लागून खावपाक पिवपाक मेळटा, भायली काडपाक आमकां आसा पयशे इजी मनी मेळटा म्हणून हें करतात. एक्चुअली दिसा पॉन्स ही सुंगटां बारी कळ्ळें तुका. व्हडल्या हे न्ही बशिल्ले आसता आनी हे एवरी कॉन्स्टिट्युन्सींत हांव सांगता, हांव चार्ज करता. कितले तरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमी पळयल्ले आसा.
आमी पयले त्यांच्या बर्थडेक आनी त्यांच्या फंक्शनाक बी मरे त्यांच्या बर्थडे आनी त्यांच्या लग्नाक बी हे पयले आसता ते क्रिमिनल जे आसता पळय गिफ्ट घेवन पयले आसता सेल्फी काडपाक फोटो काडपाक पयर आमचे बीजेपीचो प्रेसिडेंट राहुल नाईक ताचे बर्थडे दिसा एक कोण क्रिमिनल आयला म्हणून एक व्हिडिओ पडत एक्झॅक्टली द फोटो सर्क्युलेटिंग आपूण आतां म्हजो बर्थडे जर कोणी आयलो आपूण ताका विचारता तूं कोण गुंड काय कोण आनी कोण हे विचारता काय म्हणटा नो नो आय कंडेम दीस म्हळ्यार तुजें म्हणप कितें फाल्यां म्हज्या बर्थड्याक म्हज्या बर्थड्याक ओके गुंड आसना जाल्यार कोणी येता तुज्या बर्थड्याक विश करता आनी सेल्फी काडटा आय निशेध करता जे म्हजो फाल्यां समज बर्थडे आसा ऑर म्हजें व्हडलें फंक्शन आसा चल आनी फंक्शनाक कोण व्हडलो रेपिस्ट आयलो जे कलम आसा ताजेर FIR घातिल्ली आसा एवरीबडी नोज बीजेपी प्रेसिडेंट इज नॉट अबाव लॉ कळ्ळें तुका ही सेइंग हाउ ही विल नो दॅट देन हाउ ही विल कम एनीबडी विल कम फॉर युअर बर्थडे एनीबडी विल कम फॉर युअर बर्थडे एंड वॉक इनसाइड वॉट यू आर ट्रायिंग टू से तो मी नवेश कितें उलयता हे विदाउट हॅविंग दॅट हे नो सर्कल तो सर्कल nobody can go and get invite go for anybody's birthday party what I said त्यांच्या फंक्शनाक न्ही त्यांच्या भुरग्याच्या लग्नाक न्ही हे पयले क्रिमिनल आसता व्हडले व्हडले हांव आयलो गोंय हिरो बूम बूम बँक डुमडुम बँक कसले बँक रे ह्यो बँक म्हणटात ते आमच्या गोंयांत नाशिल्लेच मरे पळय तुवें पयला मुंगलार तो गँग वॉर जालो तो असलो तूं म्हाका सांग रातचो तलवार घेवन हल्लो जालो त्या भुरग्याच्या हांगा काट तुका दिसता this is not somebody only one calculation आणि ताजे हे कल्चर आमचे आशिल्ले हांकां कोण सांबाळटा हेंची बेट कोण करता हेंचो गॉडफादर कोण विदाउट एनी गॉडफादर दे डोंट हॅव दिस दे आर डुईंग बिकॉज दे डोंट हॅव फियर इन्स्टिल्ड इन देयर माइंड्स तांकां भिरांतीची हेंच ना कित्याक तांकां खबर आसा आमचो पात्रांव आसा काडटलो याद आसतली की पोलो आसा इन 1924 इन सप्टेंबर रेवणा असोच एक यूट्यूबर अमित नाईक म्हणटा ताजे हल्लो जालो प्रेस रिपोर्टर यूट्यूबर ताजेर हल्लो जालो आनी तातूंतूय बी अशें म्हणजे पयर जे आपूण गरजेचे आय थिंक हिज वाइफ इज अ काउन्सिलर देयर काउन्सिलर शी इज अ पंच ताजेर हल्लो ताजे हे की ताजेर जो हल्लो केलो म्हणून अरेस्ट केल्लो इमाम बेपारी म्हणटा तो पयर मुंगलाराचे हाजेर मुगुल जे हे आशिल्ले पळय आमचो गँग वता तातूंतय आशिल्लो सो आनी तातूंत भितर एक गजाल आयिल्ली की दे आर सुपारी दिवन नाका हाडल्यात म्हणून इतले आसतनाय त्या हाजे केसीचे ती केस लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन 5 जाणांक अरेस्ट केल्यात तातूंत 5 जाणां पूण ते लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन पावपाक जाय थंय पावूंक ना कित्याक म्हाका दिसता रेट ऑफ कन्विक्शन अरे जेन्ना केस येता तेन्ना पुलिसांक पळय हांव सगळे पुलीस वायट म्हणना 85% बरे आसतले पूण थोडे आसा पळय ते भिता दे आर नॉट थिंकींग दॅट यू नो दॅट द जनता इज पेईंग देम आमी तांकां टॅक्सीस आमी फारीक करून तांकां पगार मेळटा म्हणून बट ते कितें जाता तांचे बॉसीस जातात थोडे मंत्री थोडे वयले न्ही बॉसीस आसता पळय ते भितात आमचे ट्रान्सफर जातले हे आमकां प्रॉब्लम जातलो सो तांकां कॉल येता न्ही सो दे बिकम हे पळय आनी मागीर केस रेजिस्टर जायना कांय परत वेगळे आसतात हे ते करपा खातीर तांकां आपयतात आनी तांचे मुद्दम आपल्याक जाय ते असले करपाक जाय आपल्याक जाय सो मेनी आर हँगिंग ग्लावज विथ देम तांचे सगळे हे मरे भाई मरे ते तुका दिसना क्रिमिनल्स आर नॉट इन टच विथ द टॉप ब्रास ऑफ कॉप्स ऑर मिनिस्टर्स दे आर ऑल वी नो उलोवपाक जायना जिबेक मरे हाडना उलोवपाक जाता पूण सांगपाक कित्याक हांव घरा पावतलें जाल्यार म्हाका खबर ना म्हाकाय भुरगीं आसा बट इट इज गँग आनी कोणाचे गँग खंयचे गँगाचो पात्रांव कोण गँगाचो मिनिस्टराचे अरे पार्टनरशीप आसा मरे गँगस्टर्सां कडेन पार्टनरशिपार आसा मरे ते म्हणल्यार तूं चिंत मरे खंयच्या लेवलार पावला रे आमी म्हणल्यार आमी उलोवप ना आमी आवाज काडप ना आमी उलयले आमकां हें करपाचें पूण सांगपाक सोदता आमी भिवपाचें ना आय कॅन एट स्पीक ऑन माय स्पीक ऑन माय बिहाफ ओके आय कॅन स्पीक ऑन अदर पिपल्स बिहाफ बट आय नो that Rama it is not hello on Rama it is hello equally on Pratima it is hello on each and everyone who is trying to protect Goy and Goykarpon आज तुम्ही एक प्रोटेस्ट केलो रस्त्यार केलो ताजे फाटल्यान कितें एश्युरन्स ते मेळ्ळा आयज कॉल दिलो बाबा आमचो आम आदमी पार्टीचो MLA आसा बेनावलीचो वेन्झी वेगसान उलो मारलो बाय प्रितिमा भायर सर बाय हो भायर सर बाय तें भायर सर या फाल्यां हें आसा यात्रांक आमी 1000 मैदानाचेर हें दवरला तितूंत ताणें लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमागाक उलो मारलो अमित पाटकर आसा पळय अध्यक्षाक काँग्रेसाचो उलो मारलो विजय सरदेसाय जो गोवा
फॉवर्डाचो अध्यक्ष आसा आनी MLA आसा फातोर्डा ताका उलो मारलो. विरेश आसा पळय सान आंद्रे जो आरामाचो MLA आसा पळय आनी ही RGP ताका उलो मारलो. सगळ्या सभा लोकांक उलो मारलो आनी आमी सगळे आयज एकठांय जाले. आयज एकठांय जाले तेन्ना आमी एक्टिविस्टांक कोणाक उलोवपाक दिवना. आयज उलयले ते सगळे आमदार आनी लिडर्स opposition leaders who had come unitedly to protest and condemn today. So आज एक्झॅक्टली झाले आज किती झाले आयज सगळे तशें तुका आतांच दॅट उलो मारिल्लो आनी मागीर आमी सगळ्या ऑल द MLAs opposition MLAs who were present today and पदाचे जे अध्यक्ष आशिल्ले पक्षाचे सॉरी डिफरंट पक्ष जावं ते गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी खंयचेय तांकां एक संदी मिन्स प्रोटेस्ट करपाक कंडेम करपाक ते उलयले. आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेले हेडक्वॉर्टर्सा कडेन. थंय मागीर आमचे MLAs जे 10 जाणां 5 जाणांनी एंट्री दिली वयर वचून पात्रांवाक मेळपाक BJP गोंयकार ते उलयले. आनी मागीर CMA कडेन वचपाक म्हणून रॅली काडली थंय वायट दिसता म्हणून सांगपाक आय वॉज जस्ट बिहायंड अमित पालेकर आनी ताच्या मुखार आशिल्लो वेंझी बाब आनी विकास भगत आशिल्लो सायडीन. हे पळय म्हणजे नाकूट दुखून पळय हें जाल्लें आसा पळय जरकटलें आसा थंय दांडो मारलो वेंझी बाबाचेर पुलिसांनी. आयज इलेक्टेड MLA देखून रेस्पेक्ट ना कित्याक दोज ऑर्डर्स आर कमींग फ्रॉम मे बी तागेर हल्लो केलो कोण तो युरी आलेमो लिडर ऑप्शन ताका ना म्हणल्यार लोकोपी जाले पळय आयकना म्हणून आमी वी वर पुशिंग टू गो वाय वी हॅव ऑल द रायट टू गो एंड क्वेश्चन आवर CM. आमी गोंयकारांक समज CMाक वचून कितें रॉंग जालां ताचेर उलोवपाक आमकां समज अधिकार ना जाल्यार आनी कोणाक अधिकार आसा. वी आर नॉट क्रिमिनल्स. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार ते आय कम बॅक टू दॅट लेटर. पूण जाले आमी सर्टन प्लेसीस विजय सरदेसाय कडेन रावलो ट्रॅफिक मातशें जालें मागीर लिडर ऑप्शन एक कडेन रावलो वेंझे कडेन रावलो. पूण लास्ट मागीर खंय तरी CMाच्या बंगल्यार गेले आनी तितूंत ऑफकोर्स आय वॉज बीन कॉल्ड टू गो एंड मीट द CM विथ द एक्टिविस्ट बट आय वॉज बिझी ऑन 365. I had to go because I was called there for a live session. So एक्टिविस्टांक पयले आमदार आनी लिडरांनी मेळ्ळो मागीर एक्टिविस्टांक मेळ्ळो. थंय हो SP आशिल्लो नॉर्थ थंय मागीर डिमांड घातले की NSA नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो एक्ट लायचो म्हणून. कित्याक ताज्या पयलीं CMान खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतालीं तेन्ना कसिनोचो मुखार एक आमी एक बायट पयलो एक स्टेटमेंट पयलें की आपूण तांकां धरला न्हू तांकां आसा पळय क्रिमिनल्स जे रामाचेर हल्लो केला एटॅक केला तांकां आमी ताडी पार करतले म्हणून. वॉट इज ताडी पार मीन तांकां काल धरून हाडल्या ते दोग जाण खंय बशिल्ले Tadipar is nothing but from North Goa. North Goa to South Goa, and from here they'll go beyond. They'll go to Karwar. They'll go to Kankon. जाले Tadipar म्हणटाले. काल ते खंय मेळ्ळ्यार पुलीस इट वॉज नॉट एन अरेस्ट येस्टरडे. सी आय एम टेलिंग यू बिंदास तेणी मारल्या आनी ते खंय तरी जंक्शन बॉर्डराचेर मेळ्ळ्या खंय बसून खंय बरे हॉटेलांत खंय खाताले पिताले बरे आनी कोण रेल्वे स्टेशनाचेर भायल्यान. सो दीस वॉज नॉट अरेस्ट. दीस वॉज लायक ग्रेसफुली सरेंडरिंग एंड आय थिंक तांकां सरेंडर करपाक लायना. आज तुमच्या सोशल मिडियाचेर एक वटच्यान तुमचो येता दुसरे वटच्यान कॉमेंट जाले की सद्याक जो की तुमी चलयला तो इट्स ओनली पॉलिटिकल ड्रामा म्हणून कारण ऑलरेडी 5 जाणांक धरल्यात आनी फुडें हे चालू आसतना अरे बाबा पॉलिटिकल ड्रामा कोण उलयतलो जाल्यार तेच उलयतले. रुलींग डिस्पेन्शन वील से दीस बट तांकां सगळे पॉलिटिकल ड्रामा जाल्लो आसा. तेणी 8 जाणांक काडून BJPत वयला तो व्हडलो ड्रामा दॅट दे डोंट रिमेंबर. देवडा मुखार आनी मंजिता वजीर आनी गोरजी मुखार हेजी उमो घेतला आनी शपथ घेतल्या तो बिगस्ट ड्रामा एक्चुअली तेणी केल्लो आसा. भगवान के घर में देर नहीं वसा दौर. They think today that they can do this, but what I condemn is what has happened yesterday. But आयज आतां आमी सांगता की CMान खंय तरी NSA एक्ट लायता म्हणलो दॅट ही हॅज अग्रीड. सेकेंडली आर डिमांड वॉज लायक म्हाका वायट दिसलें काल हांव उलयला तुमी पयलो आसतलें विडियोचेर दॅट सगळे आयले लिडर ऑप्शन आयलो विजय उलयलो कोण उलयलो वेंझी उलयलो सगळे उलयले कॅप्टन आमचो गिर्याटो बाब उलयलो सगळ्यांनी इनिशिएट केलें आमी इनिशिएट केलो. पूण आमी पळोवना की BJPचो एकलो मंत्री थंय आयलो एकलो मंत्री एक सोडून गोविंद गावडे. And Govind Gowda is not a minister anymore and he must have come because he represents, he is a ST leader. And Rama एक ST भुरगो म्हणून तो आयला आसलो. Apart from that it was a duty of CM Pramod Sawant to come. Because it is after all he is the CM. ताजे खात्यात कितें चुकलां आयज बरें प्रिव्हेन्शन आयज आतां सांगता की सगळ्यांनी सांगता की मागीर तेणें म्हणलें आपूण वचून ताका मेळटा
सो आफ्टर टेलिंग CM यू आर सपोज टू बी द फादरली फिगर फॉर अस, तुवें काल येवपा आशिल्लें, ताका सांगुदी दिवपा आशिल्ली, रामा काय भिवपाची गरज ना, आमकां सांगपाचें आशिल्लें, तुमी कोण भियेनाका ना, ते भिवपाची गरज ना, ते स्टेटमेंट गरजेचें आशिल्लें काल आमकां, पूण तें लागता मे बी ऑपोजीट आसता तें, आनी आयज तो वचून आयलो खरें, बट हांव इतलेंच म्हणटा करता सारकें कर, बिकॉज वी आर गोवन्स, वी हॅव ऑल हॅव द रायट टू डू कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन, टू स्पीक. प्रतिमा आम्ही आमची जे आम्ही भासा ती कारवाई करता आसतना तुमचा एक कथन आहे, तुम्ही आता डिमांड केला की NSA एकलावचो, NSA एकला नाही, मेन म्हणटा कोण आल्या फाटल्यान आता सूत्रधार कोण आसा तो हाडपाक जाय ना. पळय ते भुरगे खंयचे, हय तांचे कनेक्शन खंय आसा. आमी गोंयांत रावता, गोंयांत फक्त 2 डिस्ट्रिक्ट आसा, नॉर्थ आनी सावथ. आतां नॉर्थांतले मेळ्ळ्या, ते खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे खंयच्या प्लेसीचे कळटा, तेंचे फोन ट्रॅक केलो, फोनाचेर पयलें कॉल्स कोणा कडेन गेल्या, खंय आसले, कोणा कडेन गेल्ले, ताजें बी सारकें मेळटा. सो इट इज व्हेरी इजी, विदीन 24 hours मेळपा जाय, मेळपा जाय. आनी नॉट ओन्ली दोज पीपल, आनी 2 जाण आसा तेणी, हू इज द रिंग मास्टर ऑफ द सर्कस, आमकां तें पळोवपा जाय. नाल्यार टायम येतलो, नेपाळा जें जालां पळय तशें जातलें, हांव खरें सांगता तुका, बिकॉज टायम इज कम की लोकांचे पासेंस पिड्यार करनाकात तुमी. आयज तुमी भिरांत घालून दवरल्या, इवन कॉलेजींत भुरगे वतात, ते पळय रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, मिडिया पर्सन, युट्यूबर्स, आमचे असले भुरगे जे उलयतात, आवाज उबारतात, इट इज अ थ्रेट टू देम. कोणी तूं फाल्यां समज ट्रॅवल करता, तूं रावता कुडचोरे मरे, तूं रातचे वता केपें रावता, वता आसतना तुजेर कोणी हल्लो करतलो, मारतलो, मागीर म्हणून मारली मोकली आनी एक्सिडेंट म्हणून दाखयलें, बट जीव तुजो वतलो, डॅमेज तूं जातलो, लायफ भर तूं बेडीर पडटलो, हू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाका दिसता हे आमी पळय आयज श्रीराम श्रीराम म्हणटात, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड रामा, श्रीराम श्रीराम म्हणटात. आयज रामाक जे अटॅक केला तेकाय देवान, ताजेंय नांव देवाचें आसा रामा म्हणून, आनी आयज म्हाका दिसता रामराज म्हणटा. राम हेज्यात आयज कितें जालें आसा, रामाकूच अटॅक केल्लो आसा, आनी कित्याक अटॅक केला, फॉर गूड डुईंग्स, कितें बरें उलयता, कितें बरें करता, आवाज उठयता. सो आय कंडेम दीस. सो इफ यू आर डुईंग समथींग, डू इट विथ गुड हार्ट. आनी दुसरें केसीस न्ही, आयज पळयलो आमी केसीस, कोण प्रोटेस्ट करता, कोण आवाज उठयता. म्हणजे पळय तूं एग्जाम्पल दिता तुका, लास्ट सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमी उलो मारलो, वेलिंगरान एक डेरिवेटिव स्टेटमेंट केलें आमचे गोंयचे साहेबान, पूण कितें जालें, ताका VIP सर्वीस दिली, ताका बेल मेळ्ळी, हायकोर्टान बेल दिली ताका, आनी ताका सुसेगाद 1-2 सेक्शन लावन काबार केले. वेरेज आमचे 10-12 सेक्शन लायले, आमचे असल्यो लायल्या की आमचे पासपोर्ट दिवन काढून सरेंडर केल्ले आसा पुलीस स्टेशनात. सो वॉट आय एम सेइंग, लॉ शूड बी इक्वल टू एवरीवन. आमी रस्त्यार येवपाची न्ही. If police had to act that time, if the Home Minister had to act against Wellinger for a statement, हे जावपाक पावपाचें. आनी एक लास्ट सांगता, हे रामाचें देखून प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. रामाक लास्ट 2-3 म्हयने पयले बांबोली उसा कडेन अटॅक केल्लो. रामा बरोबर हांव गेल्लें आनी दुसरी गेल्ली आमची एक्टिविस्ट. आमी गेल्ली सांत आगासाय पुलीस स्टेशन. थंय गेल्ली तेन्ना आमी सांगता की रामान एकल्याची आयडेंटिटी दाखयतरी, तितूलो एक भुरगो हांगा आसा, तितून दाखयली, ताका 1 दीस दवरलो आनी ताका सोडलो. आमी गेल्ली विचारपाक कितें केलां. सो कोण तरी गॉडफादरान फोन मारलो आसतलो, तेन्ना ताका धरिल्लें आनी सारकें हें केलें जाल्यार आयज हें जावपाक पावपा न्ही. कित्याक आयज भिरांत ना, तांकां खबर आसा कुछ भी करो हमारा मालिक है. सो प्रतिमाचे जे सांगला तातूंत भितर एक दिसता की नाईक म्हणल्यार जे कोण आरोप करतात की हाते फाटल्यान राजकीय हात आसा, हो सामकोच आरोप भायर उडोवपाक जायना अशें सिच्युएशन आसा. एक सद्याक काल जेन्ना हो हल्लो जालो तेन्ना लोकांकडल्यान कितल्यो रिएक्शन्स आयल्या. तूं म्हणटा की BJPचे लोक हें करता, हांव इवन BJPचे लोकां कडेन हे येवपाक लागले, कॉमेंट येवपाक लागले, जर अशें दिसाक जाता जाल्यार हें सरकार करता कितें. हो BJPच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान. That's why I say it's a murder of democracy and law and order सारखे टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा. पुलिसांक न्ही सांगता बाबा रे, हेंचे मातशे जे गॉडफादराचे फोन येता पळय तेन्ना तुमी ताका एंटरटेन करनाका, मातशे सिरियसली डेल्ट करात, जाल्यार एक दीस तुमचे भुरग्यां अशें जाल्यार तुमकां मागीर कळटलें कितें जातलें. आयज आवय बापूय रडटा आसतली रामाचेर, तांकां खबर आसतलें कितें जालां तें. रेना काडून रगत काडला, रायट दोळ्यांतल्यान रगत येता, हेजेर खरेंच हे वायट गजाल जाल्ली आसा. कोणाकच हे फावना, इतलें वायट दिसता. सो ही आमी आतां चर्चा थांबयता आसतना एकूच प्रतिमान सांगत तशें की जे नेपाळाक जालां ते गोंयांत जावपाक दिनाका. इट्स अ वॉर्निंग वी आर टेलिंग द गव्हर्नमेंट. आनी एक म्हणटा ते एक सद्याक न्हायी म्हणल्यार
गव्हर्मेंटान दिल्या म्हणून लोकां भितर एक इतलो अनरेस्ट आहा की जर अनरेस्ट जर भायर आयलो कितें जावं तें सांगपा येना. ताका लागून तूं म्हणटा तशें प्रिवेंशन इज Better than cure. सो हे तत्व सरकारान लक्षांत दवरचें आनी मेन म्हणटा तें हातच्या फाटल्यान जर कोणूय आसा सूत्रधार तो मुखार येवपाक जाय. आनी एक सगळ्याक व्हडलें म्हणटा तें असली ज्यो एटॅक्स आहात ते हाजे फुडें जावपाक जायना. हाजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. मेन म्हणटा तें आमच्या होम डिपार्टमेंटान हाजेर लक्ष दिवपाक जाय. हेच्या फुडार आमी चर्चा थांबयतात. परत साकून काळजी म्हणजे बरो कारण तूं इतलें सामकें बिजी आसतना इतलें ताळो पडिल्लो आसतना तूं आयलें. आनीक मेन म्हणटा ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. Of course. तुका No, the message has to go to people. That's why today I did 2 interviews. Yeah. Why I've done a loud message should go. सो हेच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. एक म्हणटात ते गोंय हें गोंय आसूं ताजेर निपाळ जावपाक नाका इतल्या सुद्दां आमी चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.